आयची CLPक आमी काही डिसिजन अशी घेतली की खास करून जे ऑफिसरांक घरा कडेन आमदारांच्या ऑफिसांनी वचपाक बंदी पळय घातल्या तेजेर आमी सगळ्यांनी एकमतान निशेध केल्या आनी रेजोल्युशन अशें पास केल्लें आसा आमी की आमी ताबडतोब CMन हाजेर फेरविचार करचो आनी हो रिवोक करचें जें तेणें ऑर्डर दिल्ली आसा की ऑफिसरांनी आमदारांच्या घरा कडेन वचपाक जायना हें टोटल चुकीचें आसा. ऑफिसांनी घरांनी किंवा ऑफिसांनी पूण काही आमदारांची ऑफिसां घरा कडेन सुद्दां असतात म्हणटकीच हें अशें हें केल्ले कारणांनी डेव्हलपमेंटा खातीर जे ग्रामीण भागाचे लोक येतात आमदारांक मेळपाक जे प्रत्येक आमदाराचे दर विकाक म्हळ्यार प्रत्येक विकाक 1 किंवा 2 दीस आसतात लोकांक मेळपाक आनी ते लोक ग्रामीण भागांतले लोक आमदाराच्या ऑफिसांक तो दरबार भरतात थंय येतात लोक मुद्दम जावन आनी त्यो अडचणी दूर करपाक जर कन्सर्न ऑफिसर कन्सर्न जेई जर आमने सामने ना जाल्यार ते प्रश्न सुटी जावंक शकनात आनी CMांनी अशे पद्दतीचे ऑफिसरांक वयची न्ही म्हणून बंदी घातली हें टोटल चुकीचें आसा. आमी रेजोल्युशन हांगा आमी CLPन घेतलें आसा की आमी CMाक कळयतले रिक्वेस्ट करतले की हेजो फेर विचार करचो आनी तुमी विड्रॉ करची म्हणून आनी तरी देखून जर ते सांगून सुद्दां जर तेमी हाजेर फुडें विड्रॉ केलो ना जाल्यार आमी एसेंब्लीक तांकां जाप विचारतले कित्याक हें टोटल चुकीचें आसा. तेमी जें कितें म्हणटा की आमी प्रत्येक आमदारान जाय जाल्यार डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसार आपोवपा जाता पूण डेप्युटी कलेक्टर कशें आपयतले काणकोणचो इजदोर एकल्याकच पडटा काणकोण डेप्युटी कलेक्टर तो थंय आपोवपाक शकता. दुसरें आमचे केप्यांक सुद्दां हांव आनी निलेश काब्राल आहा आमकां कांय प्रमाणात शक्य आसा पूण बाकीचे कडेन कशें फॉर एग्जाम्पल सालसेट 7-8 आमदार लागतात. सालसेटीचो डेप्युटी कलेक्टर बसतात मडगांव उदाहरणार्थ आमचो कुंकळचो आमदार जर क्लिफास डायस जर थंय एक दीस थंय जर बसलो आनी ऑफिसर आपयले जाल्यार ताका एरिया पडटा आंबावली बाळ्ळी पर्यंत आतां बाळ्ळीच्या लोकांनी हांगा येवचें पडलें मडगांव येवचें पडलें आमदारां मेळपाक ऑफिसरां बरोबर. नेरी आसा नेरी जर थंय मडगांव बसतलो जाल्यार ताका बेतला साकून वेळ्ळे साकून लोकांनी मडगांव येवचें पडलें आनी हांगा सगळे कडेन जशें हांवें काणकोण केपें म्हणल्यार सुद्दां काणकोण सुद्दां जरी मामलेदार ऑफिसाक जर येवपाक पडलें जाल्यार पैंगीण धरून त्या लोलया धरून त्या लोकांनी हांगा येवचें पडलें अश्यो अनेक अडचणी प्रत्येक मतदारसंघात जावं ते पेडणे जावं ते मांद्र्या सगळे कडेन हो अडचण येतली. तेन्ना ऑफिसरांक जे पयलीं भाशेन जे ऑफिसरांक आपोवपाक मुभा आसले हें आसपाक जाय आनी ऑफिसां कसली ऑफिसां जी आसात ती गव्हर्मेंटाच्या पयशांनी चलतात. गव्हर्मेंट ऑफिसा खातीर स्टाफ दिता एलावन्सीस दिता कॉन्स्टिट्युएन्सी एलावन्सीस दिता आनी त्याच ऑफिसांनी जे पयशे आमकां दितात जो स्टाफ त्या ऑफिसाक दवरपाक सरकार पयशे दिता आनी त्याच ऑफिसांनी जर आमी ऑफिसरांक जर आमदारांक जर आपयले ना जाल्यार प्रश्न सुट्यो हे जावची ना. बारीक मोठे कामा खातीर कन्सर्न जेई कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या मनशाक हांवें फोनाचेर सगळ्यांक शक्य ना तें CM काही प्रमाणात सांगपाचो हेय प्रयत्न करतात की काही आमदार अधिकाऱ्यांक आपयता बसयता कोणाचे हात उबारता आनी कितें खंय तरी एक कोट केल्ल्या भशेन म्हणप जाता पूण म्हाका दिसता हे 40 आमदार जे आतां सभाघराक आसात तेणी असली कसली कृती केल्या म्हणून कोणी ती केली आसत पयलीं आनी कोणी केली म्हणून ताची सजा सगळ्या आमदारांक दिवपाक जायना. तेन्ना हें खंय तरी चुकीचें आसा. हें म्हाका दिसता काँग्रेसचे आमदार चड आसात आनी भाजपाचे कमी आसा म्हणून असो करपाचो प्रयत्न केला काय कितें. तेन्ना आमी आयज डिसिजन घेतलें आसा हे ताबडतोब रिवोक करचें. दुसरी आमची बाकी चर्चा म्हणटा बाय इलेक्शनाचे बद्दल आमी चर्चा जाल्या पूण ते आमचे डिसायड आमचे PCC जे आसात जे पार्टी आसा थंय बसून आमी सगळे फुडले जे हे आहा ते डिस्कस करतले पूण मेन मुद्दो आयजो आमचो जो आसा तो हे बंदी बद्दल. आयज दुसरी आनी एक हेल्थ मिनिस्टरांनी खंय पेपरांनी आमकां वाचपाक मेळ्ळां की हेल्थ मिनिस्टरांनी उलोवपाचो प्रयत्न केला की आपोलो डॅडी आनी लुजीन फालेवरो जर सोडून बाकी सगळे आमदार बेकार आसात आनी बेकार असले कारणांनी खंय तरी जमतात एकठांय आनी गव्हर्मेंट उडोवपाक ट्राय करता आनी कितें तरी. हांव एकूच सांगूंक सोदतां हेल्थ मिनिस्टराक आमदार कोणूच बेकार ना. मंत्र्यांक जशें काम आसता तेज्याची चड काम आमदारांक आसता कित्याक आमदार मंत्र्यांक तरी पावर असले कारणांनी ते फोनार साडी करपाक शकतात पूण आमदारांक आपले मतदारसंघाक आपले आमदार लोकांची अडचणी सुटी करपा खातीर अहोरात्र प्रयत्न करचे पडटा. आमदार बेकार आसात अशेंतले हें जें म्हणप जाता हेजो अर्थ पयलीं विश्वजीत जाल्यार गेली 5 वर्सां बेकार आमदार आसलो तो बेकार आसलो असो जालो. आयज ताका मंत्री जाले उपरांत कळटा की बाकी सगळे आमदार बेकार म्हणून
हे अशें खंय तरी दुसऱ्याक तुच्छ लेखपाचो जो प्रकार घडटा म्हाका खबर ना. विश्वजितांनी मातसो विचार करचो की लोक तांकां कितें म्हणटात ते काल आनी आमी खंय तरी व्हिडिओ पळोवपाक मेळ्ळा आमकां. वेगळे तरेचे लोक खंय तरी आंगार तुटोन पडटात. कित्याक बाकीच्या आमदारा कडेन तर तुटोन कोणाचे पडलेच नात. बेकार आमदारांचेर तुटोन पडपा जाय आसलें, बेकार आमदारांचेर तुटोन पडलेच ना. दुसरे आमचे आनीक आमी खंडन केल्लें आसा की जे भायले लोक येवन ज्या पद्दतीन पर फोंडे सुद्दां वेगळो म्हणजे अशे पद्दत सांगपाचो प्रयत्न जाला की कोणी कितें खावचें कोणी न खावचें आनी तेजे भितर कोणी जर अमकेच खालें जाल्यार ताका सऱ्याम हाडून फाशी दिवची, लोकांनी प्रत्येकाने हत्यार आपल्या हाती दवरपा जाय. हे असले भडकाऊ भाशणां जावपा जायना. आनी असले भडकाऊ भाशणाचेर सरकारान कितें एक्शन घेतलें? अजून पर्यंत एक्शन घेतलें काय दिश्टी पडना. सरकारा पासून कांयच आयकूं येना. जे कोण तरी भायलो मनीस येतलो आनी सांगपाचो प्रयत्न करतलो, हांगा जो सुशेग जो आहा तो पेडे करपाचो प्रयत्न करतलो, सरकार पळयत रावतलें. हे हिंसा जी आसा हे जाती धर्माचेर एकमेकाक चिडोवन घालपाची कामां, पेटोवन घालपाची कामां. आनी असले जे व्यक्ती येतात भायर साकून आनी कितें तरी सांगपाचो प्रयत्न हांगा जाता आनी कायदो आपले हाती घेवन तुमी करा म्हणपाचो प्रयत्न जाता. हेजेर खंय तरी एक्शन घेवपा जाय. सरकार असले गांभीर्याने असले विशय घेवपा जाय जणू करून आमच्या गोंयकारांचो सुशेग पेडेर जावपा जायना. दुसरे आमी पयलीं सुद्दां सगळ्यांत आमी CLPक पंचायत इलेक्शना बद्दल सगळे आमच्या गोंयचे सगळे पंचायती आसात, पंचायत नवीन मेंबर निवडून आयिल्ले आसात, हेंचे आमी अभिनंदन केल्लें आसा. अभिनंदन ठराव आमी घेतलो आसा. कित्याक आयज चडांत चड एसेंब्ली नंतर चडांत चड कौल म्हणटाचो आयज काँग्रेसीक लोकांनी दिल्लो आसा. प्रत्येक वेळाक काँग्रेसीक लोकांनी कौल दिल्लो आसा. जसो जिल्ला इलेक्शन सुद्दां पयलीं जालें, जिल्ला इलेक्शनाक सुद्दां आउट ऑफ 50 ZP मेंबर खाली पार्टी लायन इलेक्शन आसतना सुद्दां फक्त 17 ZP भाजपाचे आसले. पूण मागीर तेमी घडयता आसतना घडून हाडले ती गजाल वेगळी. तेजे नंतर कॉन्सिलाच्या इलेक्शनाक सुद्दां मेजॉरिटी कॉन्सिलर जे आसले ते काँग्रेसचे आयिल्ले. आमदार एसेंब्लीच्या इलेक्शनाक तेंच घडलें, 17 आमी. आनी आयज पंचायती इलेक्शनाक तशेंच घडलां. आनी आयज सुद्दां इतली करून सुद्दां 175 पंचायती पैकी 69 पंचायत फक्त भाजपाचे आसात. उरिल्ल्यो पंचायत नात. 90% पंचायती तांकां कौल मेळटलो म्हणून ते. पूण काँग्रेस सपोर्ट केल्ले मेंबर जे आसात ते चडांत चड येयलात. तेजे उपरांत पंचायती घडयता आसतना पावर यूज करून गव्हर्मेंट मशिनरी यूज करून म्हणटा अशें खुबश्या लोकांना आमीश दाखोवन तें व्हरप जालें. पूण तरी देखून चडांत चड पंचायती आयज काँग्रेसी कडेन आसात, काँग्रेसीचे सपोर्ट केल्ले आसात. हेजे वयल्यान कळोवन चुकता की प्रत्येक इलेक्शनाक हांगा जो कौल आसा, जो मॅन्डेट आसा ती काँग्रेसीक दितात. कारण आमी अभियंता ठराव आमी CLPनी आज परत मोठी असेंब्ली नंतर आमकां कौल दिल्ल्या बद्दल आमी ठराव पास केल्लो आसा. बाय इलेक्शनाची करता अशें ना की CLP आमी आमदार म्हणून ह्या नात्यान कशी तयारी करप, कशे पद्दतीन आमचो कॅन्डिडेट कोण आसपाक शकतात किंवा कोण आमी कॅन्डिडेट आमी थंय कॅपेबल आसात किंवा अशी चर्चा जाली आमची. पूण PCC आसा, प्रदेश काँग्रेस कमिटी आसा, हाजेर फायनल डिसिजन ते घेतले. आनी हायकमांड आसा, नांवां खुबशीं आसात जे चर्चे घेता. पूण आमी आज CLP काय डिसायड करूं शकना ते, कित्याक थंय पार्टी जे डिसायड करता ना. जोपर्यंत हांगा पार्टीचे मिटींग CLPची जॉयंट मिटींग जायना, कित्याक पार्टी PCC मिटींग म्हणल्यारच CLPचे मेंबर त्यो सगळ्याक PCC मिटींगे आसतात. तेन्ना आमी डिसायड करतले. नांवां खुबशीं आसात पूण त्या टायमाक आमी हें करतले की पार्टी अध्यक्ष आनी PCC जेन्ना बसतली तेन्ना हांगसान नांव फायनलायज करून वो धाडप जातलें हायकमांडा कडेन आनी हायकमांड फायनली पार्टीचो प्रेसिडेंट नांव पार्टीचे प्रेसिडेंट नवो म्हणल्यार आतां आमचे उपाध्यक्ष जे आसात ते इंडिये भायर आसात अशें आमच्या जे गोवा इन्चार्ज हांणी सांगलें आसा की ते आयले उपरांत नवीन अध्यक्षा बद्दल आमी तेजेर डिस्कस करतलो म्हणून. फ्रंट रनर बीन अशें कोण आसा? नांवां अशीं सजेस्ट केल्लीं आसात किंवा तांकां तेंचें नांवां आसात पूण ते फायनल कोणाक करतात पळय आमी. अशें कितें मायनॉरिटी सर्कलच बीन आसतले अशें कितें न्ही. पार्टीचे अध्यक्ष म्हणटा फायनली डिसायड म्हणटा हायकमांडूच करता, AICC करता.
AICC तेंची मनाक कितें आसा ते कशें कितें करता तें आमी पयलीं सांगूंक सारकें न्ही. तुम्ही रिकमेंड करताना असं माहिती आमी खुबशीं नांवां हे केल्लीं आसा. आमी नांवां हें केलें खूब आमची काँग्रेस पार्टी म्हणजे एक व्हडली पार्टी एका पर एक लिडर आसात. कितले तर आमची लिडर आमची कमी ना लिडरांची. ताका लागून फायनल डिसायड हायकमांड करतले. असेंब्ली सेशन असेंब्ली खातीर आमची पुरो आमी तयारी तेजेर आमी खुबशी चर्चा आमची आज जाल्ली आसा. कित्याक जो आज जसो ऑफिसरांचो टॉपीक उलयलो काही मतदारसंघाचे बद्दल म्हाका दिसता सर्वांगीण विकास जर सरकार म्हणटा जाल्यार सर्वांगीण विकास करता आसतना एकमेकाची कामां आडोवप सद्या जाता. विरोधी पक्षाचे आमदार जे आसात यांची कामाक खंय तरी खो घालपाचो प्रयत्न जाता. आतांच आमचे सोपरे साहेब सांग त्यांच्या भागान सुद्दां उदका लागून तांकां काही रुलींग पार्टीचे लोक त्रास करतात. अशें अनेक कडेन तेंचे अशें न्ही खूब कडेन म्हणटकीच सर्वांगीण विकास म्हळ्यार 40 मतदारसंघाचो भेदभाव करनासलो विकास जावपाक जाय. पूण तो विकास थंय दिश्टी पडना. आपल्याच मनशाक खूश करपाचो प्रयत्न जाता काय दिसता. आनी हेजे खातीर आमी सविस्तर ज्यो अन्याय जाता की ज्या पद्दतीन सरकार चल्ला ताजे आमी सविस्तर म्हणजे असेंब्लीक हांकां जाप विचारतले. सगळ्या काँग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघांनी जाता है. अजून खंयच्याच काँग्रेस आमदाराच्या मतदारसंघांनी कामाक सुरवात जाली ना. जी टेंडर पयलीं जाल्ली टेंडरां सुद्दां आसात ते वर्कआवट अजून दिवप जाली नात. नई टेंडर ते कुशीन उरले अजून जाले नात खंय चालू कामां. विरोधी पक्षाचे मतदारसंघ म्हणून तो काम म्हणजे कामाक खो घालपाचो प्रयत्न जाता किंवा आडोवपाचो प्रयत्न जाता खबर ना. पूण कोणाचीच आमचे अजून एकय आमदार म्हणना की आपले वर्कआवट दिले आनी कामाक सुरवात केली म्हणून. सर बीग बेन तुम्ही होम मिनिस्टर नॅशनल सेक्रेटरी तुमकां दिसता ना ते वजेर कोर्ट मॅटर आसा तेजेर उलोवपाचें ना अशें म्हणून ऑलरेडी आमच्या हाजेर सावित्रीचे सावित्री should be both तुमी सांगा elected. तुमी बोला कितें. You are also home minister one time. I was surprised. That's right. Now he is the CLP leader. आणि खंयचे इश्यूज हायलायट करपाचे खंयचे इश्यूज हायलायट करपाचे सेशनाक असेंब्लीक खुबशे क्वेश्चन आसात. खुबशे आहे इशू भरपूर आसात. इशू पयलीं जर सगळे डिस्क्लोज करीत जाल्यार ते रोल गोल आन्सर दिवन ते तयारी कर रोल गोल आन्सर दिवपाचो तयारी करपाक लागत म्हणून ते तांकां जाप थंय विचारप बरी. खास करून ह्या ऑफिसरांचे आमी पयलींच तांकां एक विनंती करतले की विड्रॉ करा म्हणून. आनी विड्रॉ केलो ना जाल्यार हाजेर आमकां हें आमकां जावपाक जाय. हें फक्त कितें जाता एक आमदाराचो प्रश्न ना हांगा. 16 मतदारसंघाचो प्रश्न आसा. 16 मतदारसंघाच्या त्या सगळ्या लोकांचो प्रश्न आसा. जे अशें खंय तरी करप आनी सगळें काम आडोवन दवरपाचो प्रयत्न जावप हें चुकीचें. खंय तरी कोणा लागून तरी करप हें सारकें न्हू. जे लोक अशें म्हणप जाता की अमक्या मनशांनी जर ते कोण कोट करता जाल्यार त्या मुळे तांकां सपोर्ट करी तेन्ना हो कायदो लागू केलोच ना. जाल्यार तांकां सपोर्ट करी तांकां कायदो लागू केलो ना. आतां ते लोक हावजां सुद्दां नात तेन्ना हो कायदो लागू करप जाता. हेजें सरळ कळटा की काँग्रेसचे आमदार चड आसात म्हणून खंय तरी त्रास करपाचो प्रयत्न जाता. 4 मेंबर आहे करेक्ट. 4 मेंबर आमचो सिल्वेराक येवपाचो आसलो म्हणटकीर लेट जालो म्हणून हांवें मागीर म्हणलें की लेट दिगंबर कामत आनी नुजीन एक फंक्शन एटेंड करतात. फंक्शन हांगा शिवरेशाचे व्हडलें फंक्शन ते नावेली थंय ते आनी निळकंठ पुणे आसा भुरग्यां घेवन कितें स्विमींग कॉम्पिटिशना भितर. नावेली कामां जातात नावेली न्ही हे पयलींचो एक शिवरेचो कितें टेंड सगळ्याक लागतो. फातोर्डा मडगांव कुर्तरी बी सगळ्याक लागता ते आतांचो न्हू ते पयलींचें काम त्याचं उद्घाटन करपाक तें कळिल्लें आमकां. आयज तें इन्विटेशन आमी नांव बी घातलां म्हणटकीच आमी तें फंक्शन एटेंड करतले की तांकां जाल्ली जाय तांचो डिमांड आसलो तो पयलींचो आनी काम पयलींचेंच तें उद्घाटन आतां जाता आनी ताका लागून आमी एटेंड करतले अशें तेमी कळिल्लें. 30 तारखेक चडांत चड जे आमदार आमी थंय वचपाचो आमच्या हांगा वयतले मुंबय सगळे मेळपाक जे आमचे कॅन्डिडेट जे आसा हेजी राष्ट्रपती उमेदवार सगळे वयतले काय थोडे वयचे. पूण आमी एक मतांनी डिसिजन घेतलें सांगा जे आमचे UPS उमेदवार आसतलो ताका आमी सपोर्ट एक मतान सपोर्ट करता. कारण देशात आणि गोंयांत हें फर्स्ट टायम आफ्टर 50 years आफ्टर लिबरेशन जे तेणी हें केलां की ऑफिसरांक आमदाराच्या घराक किंवा ऑफिसांत वचूं जायना.
तांकां कलेक्टरान हें तुका जर करपाचें आशिल्लें पयलीं विश्वासाक घेवपाचें ऑफिशियलान आनी विश्वासाक घेवन बाबा हे ऑफिसरांचे हो टायम बेजार जाता हो टायम वेस्ट वयता हो टायम वेस्ट वयता हें तुवें विचार करूनच तुवें सगळे तरेचे हे कामाक वेगळे ऑफिसर दवरपाचे वेगळे नेमपाचे बाबा हे तुमी हांकां एटेंड जावपाचे आनी तो रिपोर्ट हाडून तुमी एग्जिक्युटीव ऑफिसर इंजिनियर किंवा डिफरंट इंजिनियर जे आसा किंवा हेड ऑफिस आसा खंयच्या ऑफिसान तेणी दिवपाचो अशें करपाचें म्हणजे तुजे आतां अशें आसा की ऑफिसर बेकार आसा तांकांय वचून येना कारण सरकार कडेन पयशेच ना जवळ 4,000 कोटीची डेफिसीट आसा ते इन्फ्रास्ट्रक्चर दाखयला थंय लोन घेवन आमी करतले म्हणजे 4,000 तशें दाखयल्या पयशे ना पगार घालपाक पयशे ना आनी हे तुका बेकार ऑफिसर तांकांय तर आमी हें करूं शकना कारण आमी जे आसा निवडून आयिल्ले मनीस लोकांचे रिप्रेझेंटेटीव आमी लोकांक मेळपाक जाय लोकांचे पयशे घेवन हो बसला फायनान्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर पूण हे मनोहर पर्रीकरा कडेन पयशे आसा ते पयशे कितले आसा कित्याक ते लोकांक भायर कित्याक घालिना आनी तेच पयशे सगळे आसा सरकारी तिजोऱ्यो जे आसा कस्टडी फंड म्हणटा आमी तितून आसा हे पयशे आमी ते वचून आमकां जाय तशें मागतात आमी विड्रॉ करपाचें मागतात तेणें बीन हांगसर आमकां दिवपाचें आसा कॉन्स्टिट्युन्सी 40 कॉन्स्टिट्युन्सीनी 40 कॉन्स्टिट्युन्सी लोक आसात हे लोक हे फारीक करता पे करता टॅक्स आनी हे टॅक्साचे पयशे जे आसा ते लोकां पर्यंत आमी तांकां लायट जावं उदक जावं रस्ते जावं आनी कितें बारीक बारीक तेंकां ते येता लोक घरा कडेन ते येता आमच्या ऑफिसांत सगळे कडेन कलेक्टर आसा अशें ना सगळे कोण जागो तुवें प्रिपेर आजून तुवें जागोच दाखोवना जागो खंय आसता बसपाक पण लोक आतां कशे येतले खंय लोकांनी खंय येवपाक जाय म्हण लोकांक लागून आमी ही सिस्टम सकले लेवलाचेर वयर व्हेल्या ती कित्याक लागून की बारीक लेवलाचेर सुद्दां काम जावची म्हणून पंचायत लेवलार जावची जिल्ला लेवलाची जावची म्युनिसिपालिटी लेवलाची जावची असेंब्ली लेवलाची आमदाराची लेवलाची जावची ही कामां तशें करून लोकांचे पयशे लोकांक आकार दिवपाक जे लोकांची सुविधा दिवपाक सगळे तरी लायट उदक रस्ते हें आमी करप ही तर एकट्या कडेन तर पावर मेळटा एकट्यानीच तर ते पयशे हें करचे म्हणजे ही हुकूमशाही जाली म्हणजे ह्या दिशेन आतां हें गोंयचें सरकार वयता हे हुकूमशाही दिशेन वयता तूं अशें सडनली अशें करूं शकना 50 वर्सांनी हें रॉंग थिंग तो सुदीन ढवळीकार 2012 त्यांनी हें केलं स्टेटमेंट केला की आमी 24/7 म्हणजे 24 तास उदक दितलो म्हणून बाय 2016 खंय पावलें उदक तूं उदकय ना कांय ना लोकांक टाकी दिवपाक पावता उदक ना टाकी दिवपाक पावता मागीर उदकाचें खंय पावलें प्रोमिस आनी खंय म्हणटा आनी एक खंय तरी हांगा वचपा आनी ते गांजे म्हणटा तें हें करता थंय तेंची केस चलता लिटिगेशन चलता थंय लोकांनी ताका दिवंकूच ना म्हणून कोणा लागून स्टेटमेंट करता हे गडकरी लागून करता गडकरी आमचे हांगसर सगळे कॉंक्रीट राज्य करपाक पळयता गोवा जंगल राज कोस्टलाक सगळे कडेन ते रिवरा कडेन जेट्टी घालपाक पळयता थंय कोळशेवाल्याक आनी जेट्टी बांदून दिवपाक सोदता म्हणजे हे जे आसा हेंचें ते गोंय इतलें ल्हान ते गोंय ल्हान हे कशेंच सोडपना की अशें आनी तें ब्युटिफूल रावपाक दिवपाना हांगसर कितें हाडून ते कोळसो बिळसो हांगा घालता कॉंक्रीट जंगल हांगा करता आनी ते वाटच्यान कोंकणाक ते वाटच्यान टुरिजम डेवलपमेंट करपाक पळयता आनी गोंयचेर अन्याय आमी कॉंक्रीट जंगल तेंगेले सगळे तशें वयताय क्रांती मैदानाची सुदीन क्रांती मैदानाची जें आसा क्रांती मैदान थंय घेतलें तें हांवेंच हाडलेलें तें सोडून 92 शरद पवारा कडेन मिटींग जाली म्हाजी हांव शरद पवारान जेन्ना रॉड्रिक्स आनी ती क्रांती मैदान तेन्ना आमकां ती जमीन दिली आमकां आनी उरलेली सगळी दिवची गेल्ली आमकां कारण थंय क्रांती जावन आशिल्ली पूण आमी जालें क्रांती कित्याक आमकां ती जाय आशिल्ली कित्याक आमचे कडेन जमीन ना ती थंय पयलो शेनवार पडटालो आनी दुसरो बाजार वयर आसा ते बुधवार पडटालो थंय फुटबॉल ग्रावंड आशिल्लो आमी ते फुटबॉल ग्रावंडार खेळटाले मागीर ते 1957 कितें तरी मिलिटरीन ते मागले पोर्चुगीज मिलिटरीन आनी तांकां ते वेळार म्युनिसिपालिटीन दिल्ली म्युनिसिपालिटीची प्रॉपर्टी ती आमी सोडून हाडले ते आतां करपाक देवळ सगळी ती सोडोवपाची आतां डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर आशिल्लो
त्याच्याने एक मिटींग घेऊन ते चल ते तांकां लिस्ट तांकां दी आनी कांय नवीन जमीन बीन नाका आमी जमीन दिवची व्हडली तांकां कुट्टी तेवूय जावन तुजे कडेन डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो आनी आशिल्लें तुमी अशें करता एक आमदार लेटर करता तेजेर तूं मारता म्युन्सिपाल्टी काय विचारलें म्युन्सिपाल्टीची प्रॉपर्टी म्युन्सिपाल्टी म्हणजे जें कितें करतात आनी सुजिनान हांगासर येवन करपाची गरजच ना हेगले मडके मतदारसंघात ताणें कांयच करूं ना तें ताणें करचें ती मडकय मतदारसंघात ताणें एक ग्रावंड 15 वर्सां कितें 2 फाटी फुटलो मेन रोडार आसतो आनी तो एक ग्रावंड कांयच करूं ना सगळें केल्लें आसा तें हांव आसतनाच हांवें घरान घर टॉयलेटी दिल्यात घरान घर टॉयलेटी 1991-92 दिल्यात हांवें दिल्यात सुलभ हे आतां म्हणटा क्लियर हें आमी घरान घर टॉयलेटी दिल्या आमी तुका घरान घर ताका उदकाचें कनेक्शन दिलां फ्री वॉटर कनेक्शन दिलां पूण उदकाचे पयशे भरपाक वेस्ट जावचे न्हू अशे 12,000 पब्लीक टॅप बाय बंद केले आमी घरान घर उदक दिलें सुलभ तेन्ना दिलें आमी हे आतां कितें करतात आतां म्हणटा पूण सुलभ टू PWD वॉज सुलभ ना म्हणटा ते आनी एड सगळे पेपराचेर पळयता सुलभ हांगा सुलभ तुवें सुलभ बांदपा जाय ते आनी सुलभ खंय बांदता कोण टॉयलेट घरान टॉयलेटी ल्हान आमी दिताले पळय ते दिवंकच ना म्हणून अशे तरेन फक्त पब्लिसिटी कांयच ना आनी सुजिनान आपली गोश्टी कितें डेवलप करची ते लोकांक फाटीं दवरूं नाका मागास दवरूं नाका तशेंच तांकां लाचार करूं नाका हें म्हाका सुजिनान सांगपाचें आसा आनी उदक तें प्रॉमीस दितलें तें उदक आतां खंय पावलें 24 तास उदक खंय पावलें म्हणजे खोटी आश्वासन दिता तुमी प्रत्येक वेळार अमके नोकरी घेतले तेवूय खोटी आश्वासन दिता प्रत्येक बजेटार सांगता अमकी दिता आंबेडकर आवाज योजना आहा ती बरी पयलीं सांगली एकदां जाली 500 रुपया भरले लोकांनी ती बंद केली परते पयशे दिले अशें परते आतां ह्या त्याच हाडलें ताणें म्हणजे लोकांक जे विसरतात हें तांकां खबर आसा लोक विसरतात ते परते तेच हाडटा लोकांक पिशा काडून तशेंच दवरता आनी कांयच ना लोकांचे पयशे लोकां कडेन सारके पावना त्यामुळे साहजिकच सरकार BJPचो म्हणून ज्या पद्धतीन चलता 3.5 महिने बाब मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री म्हणून एक गोंयची धुरा सांबाळटा म्हाका दिसता फाटले पंचायत इलेक्शन जे जाले रिजल्ट जे जाले त्या गोंयचे जनतेन ह्या सरकाराक प्रामुख्यान गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक दाखोवन दिल्लें आहा जे 3.5 म्हयन्यान जे सर्वीस तूं लोकांक गोंयच्या डिलिव्हर केली म्हणजे ज्या पद्दतीन मॅन्डेट जो म्हणटात 3.5 वर्सां नाही हे 3.5 महिने आता आतांची पयलीं कितें दिलें तें कळ्ळें 21 वरसून 13 हाडले 3.5 म्हयन्यान सरकार आसून सुद्दां 175 पंचायती पैकी बस 69 ते 69 ते कशे थोडेशे भितर दादागिरी हुकुमशाही दडपणशाही उदाहरण माझे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका याद करून दिवची गरज ना पण तरी सांगता नॉर्थ गोंयान 20 पैकी जे मतदारसंघांसून सगळ्यान हायेस्ट वोटींग घेवपी हांव मांद्रे ते सुद्दां एका मुख्यमंत्र्याच्या अगेन्स्ट लढून तीच प्रचिती 3.5 महिन्या उपरांत जे पंचायत इलेक्शन जाले 9 पंचायती पडटा 9च्यो 9 पंचायती हांवें फूल स्विंग हाडले 7 तातूंतले इतले हाडले तर ते ओपोजिशनाक फॉर्म भरपाक अनओपोज सरपंच आनी उपसरपंच निवडून हाडले 2 जाग्यार 4-3 हाडले म्हाजेशी 4 तांचे 3 त्यांच्यानी इवन पारशे पंचायतलो जो सरपंच जो डेप्युटी सरपंच केला अक्षरशः भगवतीच्या देवळान म्हणजे ग्रामदेवीच्या देवळान प्रमाण जाल्ल्याक सुद्दां तांच्यांनी फूस लावन दडपशन रेखा हांव नको कितें म्हणटात ते उबारलो तुवेंय तेच केलें आनी अशा पद्दतीन ही हुकुमशाहीन ही दादागिरी हांच्याशी कापासतना हांच्याच्या कार्यकर्त्याची कापासतना स्वताच्या बळाचेर पक्षाच्या नांवाचेर निवडून हाडून हे दाखोवन दिल्लें हाचे फुडें वतना जो आमचो माजी मुख्यमंत्री आसलो तो कितें करता जाणा सद्या रातची उद्घाटनां करता कळ्ळें 2 इन्सिडंट अशें जाले रातचे गव्हर्मेंट ऑफिसर येवंक शकना कारण ही इज नो मोर MLA